गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहे न्हू बरी आमी बी आहे बरी आजय देना हाय स्कॉला वयतो तो इतू रोकडो व्हडलो जालो तो असो म्हणून 3 years तो आतां बीग बॉय जाला 3 yearsाचो देखून धाकटो आलो तेन्ना अशें म्हणटालें हांव केन्ना व्हडलो जातलो अशें दिसतालें स्कॉला वयतलो अशें म्हणून पूण आतां रोकडो इतू व्हडलो जालो अशें दिसना इतू बेगीन कित्याक व्हडलो जालो अशें दिसता टायम कितू फास्ट वयता आनी बेगीन हें जाता तो आनी उठला तो आतां 8 o'clock जालें उठयलें तेका सो दॅट बरे भाशेन फ्रेश जावन वचपाक बाबा गोईंग स्कूल खूब एक्सायटेड आहा स्कॉला वचपाक पूण हांव ना इमोशनली ब्रेक डावन जाता की बेगीन व्हडलो जालो चेडो सो तुमकां मागीर मेळटा तेका न्हेसोयता चाव तो उठल्या उपरांत अशें केन्ना कितें खायना सो कशें काय तें जाता तें टेंशन येयना तेगे तो अशें तें कितलोय ट्राय करता तेका आमी कितें खावोवपा उठल्या उपरांत पूण खावपाकूच दाखयता ओके मागीर मेळटा फर्स्ट लूक फर्स्ट डे स्कूल आनी हो लूक तेगेलो स्कॉला एक्सायटेड सारको डे स्कूल तेगेलो एक्सायटेड आहा तो वचपा सारको भायर सोदाय आतां एक्सायटेड सारको स्कॉला असो बाप करून येता म्हणल्यार बाप गेलो भितर टिचर येयली तेका व्हरपाक हांव तरी गेलो भितर चोवपाक ती परमीट कोन्नाय भितर येवपाक भितर येनाक म्हणून परमिशन ना म्हणून रोडना खंय पूण दुसऱ्या भुरग्यांचो मागीर रडोच म्हणटा ती सो थिंगा रावले सकयल च्या पिता दाखयता तुमकां आयज आमी ते गाडयेन बोले स्कॉलाचेर सकयलूच भुरगीं रडटाय कोण रडटा तें सोजमो येना बाबा गेले तें रडटा काय बाबा रडटा जाल्यार मम्मा मम्मा कोण रडटा तो तसको हो आवाज नाहलो मम्मा मम्मा रडटा आवाज येतालो रे बेश्टो येतालो दुसरे भाशेन आतां हें गायल्या रेम्स गायले आयके येता सोयता हिंगा रावता आमी 10:30 भायर येयल्या उपरांत कितें खबरो सांगता तो चोवपाचो ते बाब येयलो इस्कॉला तो डॅडी भायर गेला तेका डॅडी जाव म्हणून डॅडीन तेका स्कुटरीन व्हेला आनी हेच फर्स्ट डे ते गेले हँड प्रिंट शिकयले दिसता सगळ्यांक फाटल्यान गाडी आतां घार पावन मेळटा तुमकां ओके रडो ना हांव भिलोलें रडटो काय अशें जालोलें पूण रडो ना ते दुसरें सांगता म्हाका तुमी बाब रडो ना हांवें तेका अशें हें जालें म्हाका बरें दिसलें अशें हाल्या येतलो बाबा स्कॉला तूं हूय हूय एक्सायटेड आहा बरें दिसलें ओके घार पावन मेळटा तो गेलो बाब गेलो स्कुटरीन जिचे आमी वयताय पणजे तेजे पयलीं आनी खंयचो दाखयता तुमकां मॅफू देना हाटल्या इतू एक्सायटेड आहा हाल इस्कॉला वयता रे म्हणल्यार वय उठा देना वील गो टू स्कूल टुमॉरो टुमॉरो गो टू स्कूल नॉट ओके आतां सांगीन तो मागीर सांगतलो ओके मागीर मेळटा तुमकां येयली माय खरो येयल्या आयला न्ही गे मोठी गायज तेमगे काम जालें आनी आतां पार्किंग सोदून सोदून हिंग पार्किंग मेळ्ळा पयस सो येता मॅफी आतां जेवपाक मायान तेंकां न्हू थिंगा देंवयलें हांवें जेवपा आहा थिंगा तेंगे चलोन वचपा जावपा ना न्हू तेका लागून तो ते थिंगा देंवयल्या आज जाल्यार देड जेयताय आनी मागीर तेक पावयतली तेक रावपा आपयलोली ती येयना मागीर येता म्हूण सांगता तेगे काम आसलो बँकेचें ते हांवें येयल्या जाता तेगे पावड्या जाल्यार थोडेशें तेगे काम जालें घारा पावयतली हांवें मागीर म्हाका मॉलां वचोंक जाय अशें काम आहा दाखयता तुमकां ओके मागीर मेळटा येता स्टार्टींग काडून ना मागीर उगडासी
माय वयता येते बाबा वयता बाय टाटा बाय 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 मम्मा माय बाय बाय बायको नानी बाय गोईंग बाबा नानी नानी गोईंग केजन बाय केले केला केजन माय वयता मम्मी पावंग टाटा बाय Diana is doing shopping with Dada. come here Mayonnaise हा ना घेऊन द्या तिंगा गोड्डी हा म्हणून सो गायचे तुमकां आतां मेळटा घर पावला मी तू टायर्ड जाली सो काय ब्लॉक हे करून आयज घेता एंडींग बाबा मायक पावयले मायक त्या मॉलान वचपाक खूब उशी आहलोली न्ही गे वता मागीर ती जेल न्हू ते गरम उदी जालें गरम उदी रेस्टॉरंटान गरम आनी उदी खंय दिली तेणी आमकां तेणी ते फिंगर बावलू दिवना म्हाका कितू राग येयले फिंगर बावल दिलो बाथरुमा वचोन धुये न्ही आनी मायक फिंगर बावल दिला रिस्क क्लासी पणची अशी केन्ना तेणी तशें करूं ना एवरी टायम तालीच जेवपाक गेले तेन्ना सद्दां फिंगर बावल तेणी आमकां दिले हात धुवपा हे पाटी तेणी तशें केलें दिवना ते एकू दिले आनी ते कडेन गरम उदी आनी म्हाका हे हा मागीर ते म्हणाले आपूण असं न्ही ना आपल्याक घरा पावय म्हणाले ते घर पावयली कासार जाली ती चलो पडलें पाकीक बेडोना तेशी अशी पाकीन मान मेनू आयज जाल्यार हांकां राव म्हणल्यार टर्न मारून येता जाल्यार येयली चलोन हय जाणटी जाली न्हू ती बड्डे पावतली हेजे लागी बड्डे आनी खंय चोया कशें कितें जाता तें आनी मागीर गाडी येवन कांय ब्लॉक बी कांय करूं ना बसली कांसार जाता तेजे उपरांत आमी मडगांवां गेली आमी मडगांवां कितें काम आहलोलें सो थिंग गेली थिंगसून येयली आनी मागीर कांय टायम मेळ्ळो ना कित्याक मडगांवां गेली ते तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान येतोलें ओके आनी आतांचे आयचो ब्लॉग तुमकां फर्स्ट डे बाबा गेलो बरो गेलो बरे भाशेन वचोन येयलो तो रडोना तो एक्सपेक्टेशन आहलो मागीर तो रडटो म्हणून पूण ताका आमी हितू दीस ताका न्हू मायंड तेगे प्रिपेर करताले ताका स्कॉला वचोंक जाय स्कॉला अशें जातलें भुरगीं आसतलीं भुरग्यां बरो खेळो जाय भुरगीं क्राय करीत जाल्यार तुवें करूं उपकारना तुवें तांकां सांगों जाय स्कुला येयलें बीग जालें रडोना तशें म्हणून ताका प्रिपेर करून धाडलो पूण खंय तरी पक आहलोलें पूण बाब रडोना बरे भाशेन तेगे फर्स्ट डे जालो आनी स्टेटसार खूब जाणांनी म्हाका ब्लेसिंग्स धाडले बाबाक सो थँक्यू सगल्यांक ब्लेसिंग्स धाडल्या ती आनी मागीर टिचरी बी सगळीं बरी मेवल्या ताका सगळें बरे भाशेन जाला आनी सगळे आनी आज ब्लॉग हो सिंपल ब्लॉग आहलो तूं बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करा आनी इंस्टाग्राम तो न्यू क्रिएट केला हांवें ब्लेज कार्डोज कशें म्हणून तर पयलीं इंस्टाग्राम मागीर ओपन जायना आतां हॅक जाला काय कितें जाला तें म्हाका कांय खबर ना आनी तो परतून रिसर्च करपाक म्हाका टायमूय ना तो रिसर्च करून परतून हाडपाचो आनी तो हांवें हें करूं ना आसती म्हणून पयलीं गेलो ब्रेंडा कार्डोज आहा तेजेर कोणा तुमकां मॅसेज बी येयी जाल्यार प्लीज एक्सेप्ट करूं नाका आतां हांवें परतून क्रिएट केला तो ब्लेज कार्डोज कसो केला लायफ स्टोरी बाय ब्लेज न्हू सो मोस्टली ब्लेज म्हणून वळखताय म्हाका सो तेजेरूय केला सो ती तुमकां न्यू आयडी आहा तो सो पयलींचो इंस्टा आयडीचेर कोणें म्हाका मॅसेजी बी घायल्या आनी तुमकां रिप्लाय करूं ना म्हूण सजमोचे प्लीज हांव तेजेर एक्टीव ना तो ओपन म्हणल्यार जायना इंस्टा सो न्यू क्रिएट केला तोच तेगे लिंक डिस्क्रिप्शनान मेळत जाल्यार घालतलें ओके मागीर मेळटा हाल्याच्या ब्लॉगां टील देन बाय गायज